पार्टी हा जी आज हो जो मोदी सरकार हा या सरकाराक जे काम तो करता जे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्सा जो गोलमाल केल्लो हे जे एक्सपोजर हा तेगे फ्रेंडांक जे जितले पैसे माफ केल्लोय. सो अरविंद केजरीवाल इज द ओनली पर्सन who is able to raise his voice and is the only party that is growing. आज दिल्लीत आमगे सरकार आहा, पंजाबा आमगे सरकार आहा, गोंय 2 वर्स जाली, स्टेडी 2 आमदार आहाय, गुजराता आमदार आहाय. हे सगळे आता ते पयलीं चिंतलोले की सगळ्यांकडे कांयच मुखार वचपा जावपाना आनी जेन्ना अरविंद केजरीवाल आनी आम आदमी पार्टी ही जी मुखार प्रोग्रेस जाता तो चोयन तेमको आनी कांयच उपाय ना. तेमको फकत एक लिगल पॉलिसी म्हूण हो तेमी हुंयसोन एक फ्रेम केलो आनी 2 वर्स जाली आता हे लिकर पॉलिसी नावान कोणाकूय भितर घेताय, कोणाकूय भितर दोताय आनी कोणाकूय सोणा बेल दिनासो दोताय. सो आज हे आता गोंय पावलो हा. आज गोंयची जनता जाणा हे कित चलत ते. आज गोंयची जनता जाणा हे कित करपा जाय ते हेज्या मुखार. आज हेज्या मुखार म्हाका सदा सगळे लोकां वीट येयलो हा. आज सांगोच म्हणून लोकां इतली वीट येयलो हा की डेमोक्रेटीक जो सेटअप हा, जो फॅब्रिक हा, डेमोक्रेसी म्हणटा ती काबार करून उडयलो हा. सो गोंयच लोक न्हू आख्खे इंडिया लोक विटलो आहे, आख्खे लोक विटलेलो आहे. आणि आज याद करपा सोदता की देर इज नो बडी सुप्रीम. लोकां वयर कोणूच ना. हेज्या पयले जायत्यो पार्टी येवन गेल्यो. एक टायमा काँग्रेसाकूय सुमार मोर दॅन 370 सीट आशिल्ली. दे वर ऑल्सो लायक सुप्रीम दॅट टायम. पूण कितें जालें मागीर एक असलो मुवमेंट जालो की तेन्ना इंदिरा गांधीकूय देंवयली. ते भाशेनचो नो बडी सुप्रीम. आज लोकशाही जी आहा ती लोकशाहीची जो हत्या जो केल्लो आज लोक पीपल आर गोइंग टू रिटेलिएट, पीपल आर गोइंग टू वॉइस आउट. नो बडी लायक्स दिस. इलेक्शन कोड लागू जाल्लो हा. वी आर नॉट एबल टू गॅदर एनीवेअर आनी हे मिसयूज ऑफ द ईडी इज बींग डन. सो आमी सगळे वी आर गोइंग टू स्टे युनायटेड. वी आर हियर फॉर आवर प्रेसिडेंट टुडे. वी आर देअर विथ हिम. वी आर गोइंग टू बी देअर विथ द एंटायर टीम. द एंटायर गोवा इज विथ अस आनी इंडिया अलायन्स इज विथ अस. द मेन थिंग इज आज जेन्ना इंडिया अलायन्साचे आझाद मैदानाचेर जो तुम्ही चोयला विथआउट ब्रिंगींग पीपल, विथआउट मोबिलायझींग पीपल, आज थिंगा सगळे एकठांय जावन जी मेसेज तेंक गेल्ली हा हे मेसेजीचे तेंगेल्यो सर्वे ज्यो जाल्ल्यो आहाय त्यो दोन्ही सिटां आज गोंयची दे आर रॅटल्ड अँड नाव दीस ट्रबल हॅज स्टार्टेड हियर. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता की लोकांक we are going to stay and we are going to fight this battle and we are going to make sure that the justice will prevail and people of Goa are watching. People of Goa are watching, people of India are watching. तुमच्या लिडराक आपयला कितें कनेक्शन गोवाचे हितून? आता लिडराक कितें आपयलें ते भितर हिचातले दोगळे कितें आपयलें तें लिकर पॉलिसी इज अ फ्रेम स्टोरी. ते स्टोरीचेर तांकां आज आपयलो आहे आनी कितें विचारतले कितें कनेक्शन आहा तें आज म्हाका सदां बेस्ट थिंग इज हे मायक घेवन आख्खे गोंयभर स्टेटातून भोंवपा जाय आनी विचारपा जाय आज हुंच आमदारान पयशे दिन आम आदमी पार्टीचे हुंच आमदारान पयशे दिन वोटींग केल्ला. सो तुका आनी कोणाकूय स्पेशल हिंग हाडपा गरज ना. गांवांत वसाय आनी विचाराय हे आमदारान आम आदमी पार्टी गेले वोटरांक पयशे दिवन वोट मारपा लायला येस ओर नो. आन्सर हिंगा मेळटलो. सो पीपल हू कॉल मे नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द BJP or they may be part of the BJP. But when such calls come, trying to make you understand in a nice polite manner tu kit karta. So ejeri konon ella that they are trying to convince you and to take you on board. But what I'm saying is it is not about convincing and going on board. We are here to make a change and there are so many people today that like this change. आज आम आदमी पार्टी कित्याक भियेलो? आज आम आदमी पार्टी भियेला कित्याक आमचे असले मनीस who are educated, who got a good established background are here today standing on our feet, working, slogging for the people for the last 2 years continuously. आज हांव आनी आमगे इंजिनियर क्रूज वी आर हियर नो. आमकांय दिसता कोणी कितें सांगली जाल्यार वयचें ना. बट दॅट इज नॉट द पॉयंट. वी आर नॉट हियर टू चेंज द पार्टीज ऑर समथींग. आज जेन्ना आमी स्टँड घेवन रावता तेन्ना असल्यो गजाल्यो. आज वाय डू वी हॅव टू फेस दीस कायंड ऑफ हे. जे दिसा हे सगळें पळटलें, जे दिसा हे सगळें चेंज जातलें होच PMLA कायदो थिंगाच दोतले आनी हेच PMLA कायद्याचेर हेच इन्व्हेस्टिगेशन तुमचेरय येवपाचें आहा. सो इट इज द मॅटर ऑफ टायम अँड वी वील स्टे. दीस इज अ जर्नी ऑफ द आम आदमी पार्टी. वी हॅव कंप्लिटेड 10 years. अशेंच करून आमकां टिका करून आमकां त्रास करून आमकां भितर घालून आम 10 वर्सां भितर 2 सरकार घडले. गोंय आज आमगे 2 आमदार आहाय. हेर कोणे आमगे जायत आमदारू आहाय आनी म्युनिसिपालिटी तूं जायत निवडून येयलो आहे. बट वी आर गोइंग टू फायट. We are the new brand of politicians
We are the new face of Goa and we are the new hope of Goa and Goans. तुम्ही डिमांड करता ते गव्हर्नराचे केले तेजी रेडी घालचे आम डिमांड केलं म्हण कितें हेजे सगळे गोंय लोकांनी डिमांड केल्ल्या आम डिमांड केलें म्हण ते आत भितर आहाय ते समथींग ते हें कोतलें ना सो द होल थिंग इज दीज आर एजन्सीज which are dancing and which are doing things, but what I'm trying to make everyone understand, ये दिसती पडटा आज हे सगळ्या दिसती पडटा. Why are we trying to frame people for no reason? Where is this justice? So finally we have to run to the courts, we have to run for justice like this, and we will do it. We will do it. This is our journey of life. We have taken this stand. We are blessed with whatever we have earned and whatever we have done at this age. And मुखावेल जे आमगे life span, if it has to be for the people, I think people of Goa are watching and people of Goa are going to be there with us.